गोंयांतली आयकॉनीक आनी फामाद कोलवाची बीच. आनी आयज हांव कोलवा बिचीचेर आसा कित्याक आयज गोवा गव्हर्मेंटान आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी ऑफिशियल गॅजेटाचेर एक नोटिफिकेशन तांचें आयलां, जाचे वरवीं जे ट्युरिस्ट वो लोक आतां कोलवा बिचीचेर येता तांकां हांगासर पार्किंग चार्जीस भरचे पडटले. हांगासर आतां पे पार्किंग जातलें. सुमार 150 जागे टू व्हिलराक जाल्यार 84 जागे फोर व्हिलराक आसतले. अशें सेपरेट तांणी हे नोटिफिकेशनाचेर डिक्लेअर केलेलें आसा. तशेंच आतां कांय दिसां भितर ट्युरिजम डिपार्टमेंट ज्यो चार्जीस हांगासर लोकां कडच्यान कलेक्ट करपाचे आसात ते फिक्स करतलो. तशेंच प्रॉपर सायन बोर्ड आनी रोड मार्किंग्स हांगासर करपाक येतले. तशेंच जो लोक हे पे पार्किंग फॉलो करिनासतना जरी तर कसले आडखळे हाडटा जाल्यार तांचेर कायदेशीर एक्शन घेवपाक येतलें. प्रुडंट मिडिया खातीर कोलवा सावन साबियो डायस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.